कुडचडेच्या काकोडा वाठारांत एकाच नांवान 3 देवळां नोंद जाल्लीं आसा। हातूंत बेताळ देवस्थान, महादेव देवस्थान आनी पिराचें देवूळ आसा। थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण गांवांत जेन्ना कसलेंय बरें कार्य करतात तेन्ना गांवचे लोक ह्या 3 देवळांत पानविडो दवरून कामाक सुरवात करतात। देखून ही 3 देवळां लोकांक एकठांय दवरतात। तशेंच ह्या गांवांतल्या लोकां मदीं आशिल्लो विविधतायेंतलो एकवट ह्या 3 देवळांतल्यान दिसून येता। तरी हांगा 3 देवळां आसा सद्या, बेताळाचें, महादेवाचें आनी एक म्हणल्यार पिराचें। खंय तरी ही तेकून आसा। हेजो इतिहास कितें हांगा काकोड्यां? काकोड्यां गांव स्थापन करता आसतना आमगे जाणटेल्यांनी 3 देवळांचें एक देवूळ करून तो स्थापन केले तेणी आनी एक मोठो इतिहास आसा। आनी आमी दसऱ्याक बेताळाची हें करता, पुजा करता आनी शिगम्याक महादेवाळ करता आनी घुरसाक पिरा करता। अशें आमगे चालू आसा, हें पयलींसान चालू। आतां कितें जात्रा जाता ना उत्सव जाता तेन्ना कसो खंयच्या देवळांचे कशें मान दितात? म्हणल्यार कितें आतां पिराचें आसा, मागीर हें आसा, कितें तरी एकमेकाचेर ते कनेक्टेड आसात? हें सगळें स्थापन करता आसतना, गांव स्थापन करता आसतना आमगे बेताळाली सगळी स्टेट ती मागीर महादेवा देवूळ ते ग्रामदेव म्हणून तयार केलो आनी तो पीर तयार केलो। अशें आमगे इतिहास आसा। आतां पीर आसा पळय तो पिराचे उरूस जाता तेन्ना उरूस जाता तेन्ना डायरेक्ट जाता काय ह्या देवळांनी बी तेका मान दिवचो पडटा पयलींच? ते पिराचे आमगेले सगळे हांगा ह्या देवळा बेताळा देवळांतल्यान ती चादर व्हरून ते आपल्या पिरा थंय दवरता। तेंगे मनीस आमी आपयता तेंगेले तो ते आपल्या उत्सव म्हणून ते करता वता। म्हणटरी हें ते केल्या शिवाय तेंगेलो उरूस चालू जायना। 3 देवूळ आमगेली हितून भितर रजिस्टर 3 देवळां एकू बरोबर जालेली। हितून भितर बेताळाची देवूळ आसा तेजी हिस्ट्री खूब मुखावेली दाखयता। म्हळ्यार जे आमी स्क्रिप्ट हांगच्यान खुबशे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटांतल्यान हांगा स्क्रिप्ट काडून व्हेलेली, तेजेर तेणी रिसर्च केलो आनी ते अशें दाखयता की ह्या देवळाचो इतिहास हजारो वर्सांचो पयलींचो असो पिराचो धरून महादेवाचो धरून सगळो हितून भितर आमचो एक कनेक्टेड ही सगळीं देवळां। आमचो गाडेवाड्यार आहा तें दानुदेवाचें, आमचो जल्मी आहा, आमचो लिंगाचो देव आसा, हे सगळे आमगेले कनेक्टेड आसा। पयलीं कशें आशिल्लें हें देवूळ? पयलीं आतां आमचे जाणटेले हे सांगते कोतान लाकडाचे खांबे आनी सामको भितर काळोख आसलो। म्हाजी सुद्दां अशी मातशी नजरे आसा की सामको भितर आनी लायट बी नासलेली, सामकी काळोख आसलेलो, भितर वचपाक सुद्दां भंय दिसतालो, दिवी लायताले। तें कार्य खंयचेंच देवाची कार पिराक आमगेलो आतां आमगे लग्नाची कार्य जावं खंयचें जें घर बरें कार्य जें आमी करपाक वयता तेका पिरा विडू दवरलें आमगे खंयचेंय कार्य फुडें वचना। आमगे दसरो सुद्दां जाता पळय वयतना पिरा देवळाचेर बेतकाडी मारतलो आनी येतनाय बीन सगळी कनेक्टेड। काकोड्याचें देवस्थान आसा तें एकूच नांवान 3 देवळां 3 वेगवेगळी देवस्थान आसा ती एकूच नांवान रजिस्टर केल्ली आसा। ते म्हणल्यार एक बेताळाचें, दुसरें महादेवाचें आनी तिसरें म्हणल्यार पिराचें। जी 3 म्हणल्यार जाता की बरें कार्य करता तेन्ना हे गांवचे लोक ते 3 हांकां मान दिवपाक पानविडो दवरून आपली सुरवात करता। खंय तरी ही गोश्ट ह्या गांवांक सगळे बांदवांक एकठांय दवरले आसा तरी 3 देवळां एकमेकांक मान दिवन ही जी सुरवात केल्ली जाता काकोडेच्यान गोमंतक टीव्हीचेर प्रसारण केली।